नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आजच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। राज्यात देवळांनी चोरी जावपाच्या प्रकरणात वाड। बुधवारा राती दिवचल शारांत 2 देवळां फोडलीं। फंडपेटीच घेवन चोरांनी काडली पळ। दक्षिणेत खासगी वैजकी महाविद्यालयाच्या विशयावयल्यान विधानसभेत बोवाळ। खासगी महाविद्यालय हाडपाक दिवचे नात म्हणटा युरी। विजय म्हणटा मंत्री मारता फट। खासगी कंपनींनी 80% आरक्षण दिवपाचो प्रस्ताव कायदेशीर ना म्हणटा मंत्री बाबूश मोन्सरात। गोयचे कितलेशेच लोक हेर राज्यांनी करतात काम, कोणाकूच आडोवंक शकना, मंत्री बाबूशाची माहिती। जुवारी पुलाचेर पडिल्ल्या फोंडकुलांचेर आपल्याक ना उलोवपाचे पूल अंडर मेंटेनन्स, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार। गोंया भायर रोजगार मेळावे आयोजित करपी 2 कंपन्यांचेर घाल्यो केशी। कामगार मंत्री बाबूश मोन्सराताची विधानसभेत माहिती। आमदार वेंझीन मांडिल्ली लक्षवेधी सुचोवणी। उटंगाराच्या पावसाक लागून राज्यांत लोकजीण जाल्या विस्कळीत। वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसाक लागून झाडां तशेंच रस्ते खचपाच्यो घडणुको चालूच। आता पळयात खबरो विस्तारांत। राज्यांत सध्या देवळांनी चोरी जावपाचे प्रकार वाडत आसा। फाटल्या म्हयन्यात दिवचल शारांत चोरांनी 3 देवळां फोडपाचो प्रकार घडिल्लो, जाल्यार बुधवारा राती दिवचल शारांतलीं 2 देवळां फोडलीं। चोरांनी आदल्या पुलीस स्टेशनाकडले आनी बाजारांतले श्री कोटेश्वर देवाचे देवूळ फोडलें। तशेंच चोरांनी बाजारांतल्या देवळांतली फंडपेटी फोडली, जाल्यार आदल्या पुलीस स्टेशनाकडल्या देवळांतली फंडपेटी उखलून व्हेली। आणि ते फुलां काडली आनी फुलां पयलीं कोणी काडलेली देवाक त्या आडून घातले आनी ह्या आडून येयली आनी ह्या म्हटलें देवाक त्या फोटवाक पळयलें म्हाका पांया कडेन ते लोक अशे ओपन दिसले। ओपन दिसतकच हांवें ते आनी म्हटलें कितें काय, आमी म्हटलें केन्ना पळोवंकूच ना येयलो। परत धापले आनी ते घातले आनी हांव भायर येयली आनी आपाक म्हटलें बाबा अशें च्या खाता का लोक कोणी म्हटलें काडला काय दार म्हटलें ते ओपन आहा ते धापल्यार म्हटलें धापना। मागीर ताका येयलो आपाक सांगलें तो म्हणल्यार दारूय फोडलेलें अशें दिसता गो। तेणीच ओपन दार पयलीं केलें। त्या देवस्थानात चोरी जाली। एक आमचो भावी पांया पडपाक गेल्लो तेन्ना ताका दिसलें लोकांनी सांगलें चोरी जाल्या दर वर्सा आमी तेन्ना फंडपेटी फोडपाचें आसलें। आमकां मातशें जाले वेळान फंडपेटी फोडपाची उरली। दर सादारणशें आमी वता की 7-8 हजार आमकां मेळटा ते फंडपेटीतून आमी कितें उत्सव करता कितें हातपा लागता तेन्ना आमकां चोरी जाली आनी आपली पुलीस ताच्या फाटसून आमचें कोटेश्वर देवूळ आहा त्या कोटेश्वर देवस्थानान सुद्दां ते देवूळ फोडलेलें आहा आनी हे जे बेगिना बेगीन कारवाय करची। काल बुधवारा एकेच राती दिवचल शारांतली 2 देवळां फोडली। दिवचलच्या बाजारात आशिल्ले श्री कोटेश्वर देवाचे देवूळ तशेंच पयलींच्या पुलीस स्टेशना कडेन आशिल्ले श्री कोटेश्वर देवाचेच देवूळ फोडपाचो प्रकार घडलो। पयलींच्या पुलीस स्टेशना कडल्या देवळांतल्यान चोरांनी फंडपेटी उखलून व्हेली, जाल्यार बाजारांतल्या देवळांतली फंडपेटी फोडली। चोरांच्या हाताक नेमकी कितली रोकड मेळ्ळी तें कळूंक ना। हे विशीं पुलिसेक कळटकीच सकाळीच पुलीस घडणूक थळार पाविल्ली आसा। तांच्यांनी तपास सुरू केल्लो आसा। दिवचल शारांत देवळां फोडपी टोळी वावुरता असो एक अदमास आसा। हे पुलिसां समोरूय हे एक आव्हान आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। खासगी कंपनींनी 80% आरक्षण दिवचे असो प्रस्ताव कर्नाटका सरकारान हाडिल्लो। उपरांत असोच प्रस्ताव हरियाणा सरकारान हाडिल्लो, मात हो प्रस्ताव उच्च न्यायालयात भायर मारलो। सध्या ही केस सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आसा।
गोयचे कितलेशेच लोक हेर राज्यांनी काम करता आमी कोणाक आडूंक शकना अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें. गोंयान अश्यो कांय कंपनी आसात ज्यो ह्या येवजणेचो लाव घेता, मात फुडाराक अशें कांय जावचें ना अशें मोन्सेरात हांणी ह्या वेळार सांगलें. But they know, see, the same reservation which had come up when Karnataka government wanted to get. Then what has happened after that? They had to withdraw it. See, these same reservation actually had been, they tried to implement in Haryana. Haryana High Court struck that, now they have, Haryana has gone to the Supreme Court. And Haryana High Court clearly mentioned that it is unconstitutional to have a reservation in the private sector. The subject belongs to only central government. Sorry? The subject. No. You cannot have basically reservation to particularly to a state. See, our people from here go and work in Maharashtra, Karnataka. They work so many other places now. So you cannot basically restrict people saying that okay, this company is there. See that 80% of certain reservation has been given. That is the reason. As far as our industries department had come, they had come with a scheme. Scheme saying that if that we are ready to pay 50% of the salary to the workers if you take go on 60% of the salary and 60% should be go on. And then there was certain scheme benefit they were giving. There were only 4 companies basically who has availed of the benefit. No one else came forward to avail of the benefit. Okay, in future any proposal there? No, there cannot be any proposal unless the Supreme Court basically gives an order on this. That order stands of Haryana High Court. So put a fine ಮಾಡಿದ್ರೆ The fine is what happened. Fine is as far as this thing is concerned. Vacancies are concerned where they start advertising elsewhere. The fine earlier was just 500. So 500 becomes just nominal. So these companies, it is very this thing for these companies to just pay this 500. Now we have started from 10,000, 1 lakh, and plus an imprisonment also. The amendment will be coming in this session. गोंयाभायर रोजगार मेळावे आयोजित करपी इंडिको आनी एनक्यूब ह्या 2 फार्मा कंपन्यांक कारणां दाखय नोटीसी धाडल्यो. तशेंच सत्र न्यायालयात तांचे आड केशी दाखल केल्ल्याचें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान विधानसभेत सांगलें. खासगी क्षेत्रांत गोंयकारांच्या नोकऱ्या संदर्भात बाणावलेचो आमदार वेंझीन लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. गोंयाभायर रोजगार मेळावे आयोजित करपी कंपन्यांचेर कितें कारवाय केल्या असो प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विचारिल्लो. तशेंच गोंयच्या उद्देगांनी गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय अशी मागणी आमदार विरेश बोरकारान केली. Our Goan boys like to go also on the ship, and now shipping background antlo. I can bring shipping companies to Goa. I have already started. I am taking initiative. Chief Minister is aware of these initiatives and he has also appreciated that we are bringing shipping companies to Goa. So zat zalyar I think we should identify a space. If you can give us space, I will start getting shipping companies to open up offices in Goa. Investment promotion boardache lakhs of square meters of land was given and investment was promised. How many jobs are given and how many jobs are given to Goans? At instances, I believe jenna te farmache jenna 3 companies advertised the post outside Goa. Chief Minister had to intervene. Then they released a statement after Chief Minister intervening. Why they are not informing you in the first place about these positions? Why is the Employment Exchange not aware? What action you have taken on Ciplas or N-Cube when they are advertising our position? Can you take action? Okay, you can't take as per the law. गोंयाभायर रोजगार मेळावे आयोजित कंपन्यांक 500 रुपया दंड आशिल्लो. तो आतां 10,000 ते 1 लाखामेरेन वाडयला. त्या भायर कायद्यान दुरुस्ती करून तांकां बंदखणीची ख्यास्त लेगीत करपाची तरतूद केल्ल्याचें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. As far as advertisement, there was 2 companies which had advertised their post outside. We have already issued them Indico, Pharma, and N-Cube. Show cause notice has already been issued to them, and a case has been filed by in JMFC. And plus, we have come up with this thing. First, there was a thing that if anyone defaults as far as this act is concerned, where advertise this thing outside is concerned, the fine was 500 rupees.
So it was becoming very convenient actually for them. Even if they advertise and they paying a fine of 500 had no meaning whatsoever. So we have amended basically that this thing, that we have increased the fine to 10,000 rupees, 1 lakh, and plus a fine plus an imprisonment also we have done that. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उटंगाराच्या पावसाक लागून राज्यात सध्या लोकजीण विस्कळीत झाल्या. बुधवारा राती वादळी वाऱ्यासयत पडिल्ल्या पावसाक लागून राज्यात वेगवेगळ्या वाठारांनी झाडां पडपाचे तशेंच रस्ते कचपाचे प्रकार घडले. उटंगाराच्या पावसाक लागून कुळेच्या शिगांव तुरीमड वाठारांत पणसाचें झाड लायटीच्या वायरींचेर पडून बरेच लुकसाण जालें. तशेंच हे झाड रस्त्यार पडिल्ल्यान ह्या वाठारांत येरादारी करपी लोकांक बरोच त्रास जालो. मोले ते शिगांव वचपी मुखेल रस्त्यार चर पडिल्ल्यान ह्या रस्त्यान येरादारी करपी लोकांक बरोच त्रास जाता. वीज खात्यान अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणिल्ले, मात उपरांत ते सारखे दुरुस्त करूं नाशिल्ल्यान आतां पावसांत नेमल्यात. ताका लागून जाता तितले बेगीन हे रस्ते दुरुस्त करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. चरी निर्माण जाले ते कशें कितें जालां? ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम केल्लें, सो ते काम केले आनी ते गेले. तेंच्यांनी एकदां कवर घालून केल्ले, पूण ते सारकें जावना. आतां मोठी खळी जाल्या निर्माण, मातशी खळी पडल्या तेका, गाडयांक बी त्रास जाता. हय. आतां तेन्ना तूं डिपार्टमेंटा कडेन टू व्हिलराक मातशें डेंजर आसा. रातचे जप करून जळकना, कोणी पडलो जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. अशें कितले जाण पडलेले आसा मुखाल्ल्या एकानी. आनी म्हाका सांग, तूं कितें मागता संबंदीत खात्या कडेन? डिपार्टमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की तांणी मातशें लक्ष घालून ते खळयो मातशें मोजून घेवच्यो. गोवा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आनी केबल घालपा लागून रस्ते जे खडलेले, ते खडलेले रस्ते पयल्यार मोठे मोठे हांगा चरी निर्माण जाल्या आनी सबंद धोकादायक आसा. जो रस्तो स्ट्रेट आसा ताका लागून गाडी जोरान वयता, पूण जेन्ना फुड्यान पावता तेन्ना तो हांगा चर आहा असो दिसता आनी तेन्ना ब्रेक मारता आनी हांगा कितलेशे जाण पडलेले बी आसा. जेन्ना गोवा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान हो रस्ते खडलेले जाल्यार तेजेर डांबर घालपाचो जावं तेका फातर घालून तेजेर वेवस्थीत रोड करून दिवपाचो जबाबदारी आसता. पूण तशें कांय जालें ना, सगळें खडलें वयता. पूण आतां हांगा पयल्या मोठी मोठी चरी निर्माण जाता आनी लोकांले गाडयोय पेड्यार येता आनी तेणी करून हांगा कितलेशेच लोक स्कुटरी घेवन पडलेले आसा. तेन्ना बद्द मोले ते शिगांव पर्यंत ज्यो चरी आसा, जे रस्त्यार मोठे मोठे चरी निर्माण जाल्या, त्यो सगळी पुरोवपाची गरज आसा. संबंदीत खात्यान हे कडेन लक्ष दिवचें आनी जाता तितले बेगीन ह्यो चरी ज्यो खड्ड्यार रस्त्यार निर्माण जाल्या त्यो डागडुजी करची आनी बरो करून रस्तो समान करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. माविन येरादारी खातें सांबाळपाक योग्य ना, तो टॅक्सीकारांचो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला. देखून ताका बेगोबेग पदावयल्यान काडून उडोवचो. तशेंच 2027चे विधानसभा वेंचणूक लडोवपाक दिवची न्हय अशी मागणी टॅक्सीकारांनी केल्या. बुधवारा म्हापसा बोडगेश्वर देवळाच्या आवारात गोयचे सगळ्या टॅक्सी चलोवप्यांची बसका जाली. थळाव्या टॅक्सीकारांनी येरादारी मंत्री माविनाचेर तिडक उक्तायली. टॅक्सीकारांचो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला अशें तांचें म्हणणें. मोपा लिंक रस्त्या वयलो टोल काडून उडोवना जाल्यार पर्यटकांक टोला लागसारूच सोडून वतले. उपरांत GMR कंपनीन पर्यटकांक विमानतळा मेरेन वचपा खातीर सोय करून दिवची असो सल्लो टॅक्सीकारांनी ह्या वेळार दिलो. आमी फाटल्या दिसांनी तुमी पळयला की गोवा मायल्स जे आसा पळय, लास्ट 6 वर्सां जाल्यार आमी झगडटा, आमी कोर्टानूय गेले, पण आमकां न्याय तो मेळोंक ना. बट जेन्ना हो टॉपीक विधानसभेन आयलो, जेन्ना आमकां ऑपोजिशनान काडून भायर उडयले गेले, पण विशय खंय तरी डायवर्ट केले. आयज माविन गुदिनो जो स्टेटमेंट आमच्या टॅक्सीकाराचेर करता, वायट उलयता, तो माफिया म्हणून आनी कितें कोण ताका हे करता, माती खबर उलयता, बट ताका एक्चुली म्हाका कावंटर करपाक नाकात, कित्याक ताका लज ना. ताका जर लज आसली न्हू आयज जाल्यार हे 5 वर्सांक तो आमचो विशय सोडटलो आसलो. हांवें कितलेच फावट ऑनरेबल CMा कडेन मागलेले, हो कॅपेबल ना एज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून, ताका काडून उडोवचो म्हणून, पण आयज पर्यंत CMान ती दखल घेतलेली ना. टोलाक फाल्यां सकाळी टोल भरचो पडलो आमकां, जाल्यार हांवें रिक्वेस्ट केला टोल करचो न्हू म्हण टॅक्सीकारांक, आनी टोल केलो जाल्यार ह्या सगळ्या भावांचे हांवें उतार घेतला. जेन्ना टोल केलो म्हणटकूच गेस्टांक व्हरतले आनी टोला कडेन सोडटले. मागीर गेस्टांक चलून वचूं दी जावं धांवून वचूं दी, जावं तेंच्या GMRाक घालूं दी, कोणाक कितें करता ते. तो आमचो विशय ना. आमचो विशय आसा की आमी त्या टोलाक आमी बळी पडचे ना आनी आमी त्या टोलाक रुपयाय दिवचे ना.
कित्याक टॅक्सीकार जेन्ना 1 रुपया चड सांगता तेन्ना हो माविन गुदिनोच सांगतात हे माफिया म्हणून, आनी जेन्ना हे जीएमआर लुटता तेन्ना कोण माफिया ते माविनाकूय कळना आनी ऑनरेबल सीएमाकूय कळना. हे उलयता वयल्यान गॅस्टाक शणपणां सांगता. इवन एका गॅस्टाक लेडी गॅस्टाक म्हाका दिसता अंजुनाका खंय तरी एटॅक जाल्लो आहा तेजेर. एकट्या गोवा माणसाच्या ड्रायव्हराचेर कंप्लेंट झालेली आहा. मावीन गुदिनो हे दिसना बाबा ते क्रायम करता हे दिसना ताका. आनी आमी खंय मातशे 100-200 रुपया खंय वाडोवन चड सांगना आमी कोणा तरी आसतना तो मावीन गुदिनो म्हणटा आमी माफिया म्हणटा. हो केदो व्हडलो माफिया मावीन गुदिनो. आतां येस आनी कंटिन्यू ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो स्टेटमेंट करता न्हू तो गोंयकार 18,000 टॅक्सीक लागून 500 कोटी 500 क्रोर्स मायंड कर 500 क्रोर्स लॉस जाला म्हण. कित्याक लॉस जाला? आतां आयज आमचे हाय एंड व्हेकल्स आहा भुरग्यां कडेन. क्रिस्टा आहा, कार्नवाल आहा, हायक्रॉस आहा, अर्टिगाज आहा. आमी जीएसटी पे करून आमी गाडयो हाडटा. हेका आमचे फिटनेस पासिंग, मिटर मेट्रोलॉजी, मागीर मिटर पासिंग, मिटर रोड टॅक्स, पॅसेंजर टॅक्स, मागीर वेट्स एंड मेजर, मागीर जीपीएस ट्रॅकर रिन्युअल प्लस गाडीचे सगळे ऑल टॅक्सीस आमी इतले आमी पे करता. आयज 1% गोवा माणसा कडेन हाय एंड व्हेकल्स ना. सो कशें गव्हर्मेंट लॉस जाता पयशे गेले खंय गव्हर्मेंटा कडेन. स्नेहा सोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या भायर येरादारीच्या गचमुड्डेचो विशय युरी आलेमावान विधानसभेत मांडलो. अंडरपास आनी भुयारी मार्गात उदक भरता तशेंच सर्व्हिस रस्त्याचेर येरादारीची कोयणी जाता. हाका लागून गंभीर दुयेंतीक घेवन वचपी एम्ब्युलन्सीक वा वाहनांक जीएमसीत पावपाक कळाव जाता अशें युरीन मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक हाडून दिले. जे जीएमसी भायर जे ट्रॅफिक कंजेशन जाता हे ट्रॅफिक कंजेशन आता त्यांनी हो 0 वर घातलेलो जाल्यार विचार ताका तो खंयचोय 0 वर म्हाका खबर ना तो आता 0 वर. स्पीकर सर होतोय हा मुगोडे तू कांयच घेना हे होतोय हा आल प्लेस इट. अरे स्पीकर सर हे जे येतोय हा तू मेन्शन करता मरे आताच मेन्शन म्हणा तेच सांगता तुका तुम कित्या दिसता ते चोय मातशे थिंगा पेशंट येताय एम्ब्युलन्स घेन थिंगा जाम जाता फ्लडिंग जाता मातशे ते चोय मातशे रिअलाइजमेंट करपा जाय. अपोजिशन लीडर मातशे सीएमान सांगचे स्पीकर सर स्पीकर सर आम्ही 4 पुसा जाले आता तुम्ही 0 वर आमगेले लीडर ऑफ ऑपोजिशन परमिशन मध्ये कितें परमिशन मध्ये जाय. तू जो क्वेश्चन रेज हें करपाक सोदता आनी ताजें परमिशन जाय रे. येवपाक जाय. स्पीकर सर यू ऑल आर नॉट सिरियस टू रिजॉल्व दिस इश्यू. एम्ब्युलन्सान थिंगा पेशंट येताय रिजॉल्व इट. Look at it, flooding जाता थिंगा सबवे. Why you not taking it? सोदा काल पासून 0 वर गेल ना, पोयर पासून 0 वर गेल ना. मागीर हांग कितें येवपाचें सोदा डिझल आवतोय. मडगांव होली स्पिरीट फेस्ताच्या सोपो कलेक्शनांतल्यान 17.5 लाख लंपस केल्ल्या लिपीक योगेश शेटकार हाचेर मडगांव नगरपालिकेन अंतर्गत चौकशी सुरू केल्या. हे चौकशे उपरांत फुडले पावल उबारतले अशी माहिती मडगांव नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी गौरीश शंकवाळकरान दिल्या. मडगांव होली स्पिरीट फेस्ताच्या सोपो कलेक्शनांतल्यान 17.5 लाख रुपया परस्पर आपल्या खात्यात जमा करून लंपास जाल्ल्या लिपीक योगेश शेटकार हाचेर मडगांव नगरपालिकेन अंतर्गत चौकशी सुरू केल्या. ह्या चौकशे उपरांत फुडले पावल उबारतले अशी माहिती मडगांव नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी गौरीश शंकवाळकरान दिली. ताणें 3 लाख रुपया तेन्ना हाडून भरले न्ही ते 14,96,000 रुपया उरले. जाल्यार सद्या आमी ताजेर इन्क्वायरी सुरू केल्या. ताका आमी जो आमचो स्टाफ आशिल्लो ताका ताजेर आमी आमची जी इन्क्वायरी आसा पळय एज पर कंडक्ट रुल्स ती स्टार्ट केल्ली आसा आनी आतां पळोवया तो हें करता जाल्यार. अजून रिकवरी जावना. अंडर सस्पेन्शन आसा. सोपो कलेक्शनाच्या घोटाळ्यात जायत्या जाणांचो हात आसूं येता म्हणून पालिका ही कारवाय करपाक भियेता. एका म्हयन्या आदींच ह्या प्रकाराची चौकशी करपा खातीर नगरपालिका प्रशासन संचालनालय आनी मुखेलमंत्र्याक ह्या प्रकाराची चौकशी करपाक पत्र बरयल्ल्याचे सावयोन सांगले. ह्या घोटाळ्यात 17.5 परस मायज पयशांचो घोळ आशिल्ल्याचोय दावो आदलो नगराध्यक्ष आनी शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावयो कुतिनोन केला. एक बारीक कलेक्शन करपाक शकता. आज पासून 17.5 लाखाचे बरयले पण आमच्या मतान 20 लाखाचे सुमार वयर आसा. कित्या खातीर कित्याक जे एक्चुअल सेल दाखयला आनी स्टॉल्सांचे अलॉटमेंट दाखयला तांचे हेजेर दॅट इज लेस. कितलेशे जाणां स्टॉल अलॉट केला पूण रिसीट दिवना इतली आमकां खात्री आसा. सपोज तो मेळना लुकआउट नोटीस घालपाक जाय. धाडा सगळ्या पुलीस स्टेशनात हे सर्क्युलेशन करा की हो मनीस हे आहा म्हण. सो हिंग वयतले दाखोवन दिता की हांकां हे हॉटेलाक कशे भाशेन भितर हाडपा नाका.
आनी दुसरें आमकां हें दिसता की गोडे हे भितात जायते जाण आसतले इनवॉल्ड ते भिता की आपल्याकूय बोट दाखयत म्हणून 26 जून तीन लेटर केल्या एक चीफ मिनिस्टराक केल्या एक चीफ सेक्रेटरी हू इज ऑल्सो द चीफ विजिलन्स सेक्रेटरी आनी एक DMA केल्ले आहा आनी डिमांड केल्लो आहा आमी की हे आमकां रिकवरी जाय म्हणून आनी हाजेर एक्शन जाय एक ना एक दीस हे कारभार चलता ते प्रमाणे मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल बँकरप्ट जावपाची आसा ऑलरेडी कितलेशे त्रास पडटा सॅलरी फारीक करता आनी ज्या दिसाक मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल बँकरप्ट जाता जाल्यार ह्या सगळ्यांनी इन्क्लुडींग द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ सेक्रेटरी आपले हें करचे पॅट करचे की आमचो हें आसा म्हण सहभाग आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल बँकरप्ट जावपाक हातूंत सगळें हें जालें तरीकय आतां एक म्हयनो जालो तरीकय मडगांव म्युनिसिपल पुलिसाच्या हाताक योगेश शेटकार लागना. मडगांव पुलिसांक जेन्ना आमी विचारलें तेन्ना ते म्हणटात की योगेश शेटकार खंय एब्सकॉन्डिंग आसा. जर तो एब्सकॉन्डिंग आसा जाल्यार मडगांव पुलीस हाका लुकआवट नोटीस कित्याक काडनात हो एक प्रश्न सद्याक सगळ्या मुखार पडिल्लो आसा. आनी मडगांव पुलीस कित्याक रावल्यात हाजे पयलीं 2दा तांणी ताका नोटीस सर्व केल्ली आनी तरी आसतना योगेश शेटकार त्या पुलीस स्टेशनार आयलो ना. आनी आजून पर्यंत ह्या केसीक कित्याक कारवाय जायना हो एक प्रश्न सगळ्या मुखार पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणीकर. ग्रामीण उदरगत खात्या खाला दरेका मतदारसंघात 2 कामां पुराय करपाची हमी मंत्री गोविंद गावडेन दिली. आमदार विरेश बोरकारान प्रस्नोत्तरा वेळार हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो. ग्रामीण उदरगत खात्या कडेन फावो त्या प्रमाणात मनीसबळ ना. अधिकाऱ्यांकडेन हेर पदांचो अतिरिक्त ताबो आसा. ताचो परिणाम कामांचेर जाता असो दावो विरेशान केल्लो. ताचेर रिती आशिल्ली पदां कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं भरता अशें उतरूय मंत्र्यान दिलें. जे ग्राम समृद्धी योजना स्कीम ह्या स्किमी अंतर्गत आमकां ग्रामीण जे भाग आसा जावं ग्रामीण जी विलेजीस आसा हांगा आमकां प्रोपोजल्स धाडून रुरल डेव्हलपमेंटाचे थ्रू आमी डेव्हलपमेंटल वर्क घेवपाक शकता. स्पीकर सर, आतां नॉर्थ गोंयचो जो DRDA आसा तितून आमकां उत्तर गावला त्या प्रमाणे 342 प्रोपोजल्स जे आसा ते पेंडींग आसा. तितून आमी क्वेश्चन घातलेलो ते क्वेश्चनान विचारलेलें की कित्याक लागून पेंडींग आसा. तितून आमकां रिप्लाय गावल्लो आसा की स्टाफ स्ट्रेंथ जी आसा ती कमी आसा. यू से द डिले, द रिजन फॉर द डिले इज वर्क ड्यू टू लॅक ऑफ स्टाफ. नाव when very specific, I think all the members Mugele constituency सगळे काम पेंडिंग आहाय. When will you fill these vacancies? Why are you basically the people are म्हाका दिसता सगळे vacancies जे पेंडिंग आहाय. When will you fill? Your staff is short. Very simple. आणि हे proposal पटी answer दिला. I know for a fact that proposals that I have sent also are pending. Several MLAs are pending and mainly because of staff. So when will you fill this staff? आमचे फिलिंग ऑफ पोस्ट जो आसा ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेन आमी ऑलरेडी संपूर्ण केल्लो आसा. स्टाफ सिलेक्शन जाता तितले बेगीन हांवूय पर्सनली फॉलोअप करता कारण म्हाकाय तेजी कमतरता आसा हें म्हाका खबर आसा. स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंतर्गत ऑलरेडी आमी पोस्ट क्रिएट करून तांकां सगळे अप्रुवल बीन घेवन आमी दिल्ले आसात. एज सून एज स्टाफ सिलेक्शन ज्या वेळाचेर जातलें डिले जाता बिकॉज देयर इज नो स्टाफ. स्पीकर पण तरी आसतना आमी मॅनेज करता. एक गोष्ट कशी आसा न्ही, जरी आमी स्टाफ सुद्दां ना आसले म्हणले जाल्यार आमचे कडेन तशी पेंडींग प्रपोजल विथ द फूल डॉक्युमेंटेशन जे कितें डिपार्टमेंट दिल्लें आसा ते आमचे कडेन एस्टिमेट बीन प्रिपेर करपा तशें आमचे कडेन तशें प्रपोजल स्पीकर सर कांयच ना. प्रपोजल बरेचशे आमदार आनी बरेचशे विलेज पंचायती आमकां दिता. आमी आमच्या GSYचे मिटिंगेक ते आमी एप्रूवय करता सबजेक्ट टू द डॉक्युमेंटेशन जे रिक्वायर्ड डॉक्युमेंटेशन जाय ते तांच्यानी आमचे कडेन संपूर्ण करपाक जाय. जो पर्यंत डॉक्युमेंटेशन ते दिना तो पर्यंत आमकां फायल प्रोसेस करपाक मेळना. तो विचारता स्पेसिफिक डिपार्टमेंटा कडेन फंड अवेलेबिलिटी आसा काय ना ही कामां करपाक लागून. स्पीकर सर, प्रत्येक जो आमचो हें आसता फंड अलॉट केल्लो आसता आनी फंड अलोकेशना प्रमाणीत म्हणून ताका हांवें सांगिल्लें आसा की तुमी आमकां 2 कामां दिवची. ती 2 तुमची कामां कशी करून घेवपाक ती म्हजी जबाबदारी आसा. ते फंड्स कशे घेवपाचे हाडपाचे तेवूय म्हाका खबर आसा आनी म्हणूनच हय आनी सप्लिमेंटरीच्यान आमी मागतात बीन. हांवें सांगिल्लें पळय लास्ट टायम हांवें तुमकां फक्त सादे गोश्ट सांगता. आमकां फंड्स अलॉटमेंट आशिल्लो एक्झॉस्ट 3 म्हयने भितर जाल्लो आशिल्लो पूण आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्यान ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी गरज्यो जाणून जावन लास्ट इन द मंथ ऑफ आमकां जानेवारी फेब्रुवारी ऑफ 2023 ताणें आमकां सप्लिमेंट फंड दिलो आनी मॅक्झिमम आमी कामां पूर्ण करपाक शकिल्ले आसा. सांगेच्या नेत्रावळी पंचायत वाठारांत सरपंच बुंदा वरक हांणी गटार बांदिनासतना 4.5 लाखांची बिलां पास केल्ल्याचो आरोप पंचवांगडी राखी नायकान केलो. प्रत्यक्षान पळोवपाक गेल्यार थंय गटार अस्तित्वांतूच ना म्हूण राखी सांगता.
दुसरे वटेन सरपंच पुदा वरकान हो आरोप भायर आयलो. सरपंचान 4.5 लाखांची बिला पास केल्ल्याचो आरोप पंच वांगडी राखी नायकान केल्लो. दुसरे वटेन गटार बांदकामात कसलोच गैरव्यवहार नाशिल्ल्याचे बुंदा वरक सांगता. गटार बांदला पूण पंचायत मंडळान थाराव घेतना उमेश गांवकाराच्या नांवा बदला चुकून रमेश गांवकाराचे नांव घेतिल्ल्याचे बुंदा सांगता. पळयात ताचे म्हणणे. जे आमी विचुंद्री गटार बांदला हो आमचो टोटल कंप्लीट प्रोसिजर केल्लो आसा. प्रोसिजरा प्रमाणे कंप्लीट करून आमी गटार बांदलेलो आसा. आतां एक मिस्टेक कितें आसा तितून भितर जे पळय तेणी म्हणला की उमेश आल्बर्ट पाशोगो ते रमेश गांवकार हावस. ते रमेश गांवकर तो रमेश गांवकर म्हणटा त्या रमेश गांवकारा घरा पर्यंत रस्तोय बीन ना. सो आमी तर गटरच घेवंक शकनात. कारण ते रेज्युलेशन कशें आहा, हे रेज्युलेशन आसा ते 2021. जे रेज्युलेशन हांवें 19/12/2021 घेतलें तेन्ना पंचय नाशिल्लो, थंय सरपंचय नाशिल्लो. कारण आमकां अर्जंट आशिल्लें, ताका लागून आमी तेच एडॉप्ट केलें आनी ते मुखार घेवन गेले. तेन्ना तेणी रेज्युलेशना भितर म्हणलां की आल्बर्ट पाशोगो हाव टू रमेश गांवकर. एक्चुअली ते रमेश गांवकर येवपाचे न्ही, थंयसर उमेश गांवकर येवपाचे. जो आमी गटर केला तो उमेश गांवकारा घरा पासून तो आल्बर्ट पाशोगो घरा पर्यंत गटर केला. आतां आल्बर्ट पाशोगो घरा मुखार जो पळय 30 मीटर गटर आशिल्लो, थंय सायडीच्या 2 घरांनी ऑब्जेक्शन घेतलें आनी आमकां थंयसर गटर करूं दिली ना. दिली ना म्हणजे तेणी चिऱ्याची बी लोड हाडून घातलेले आशिल्ले ते काडले जाले. खूब हातनेरी केली तेंचे कडेन आमी 2-3 दीस भासाभास केली तरी पूण मिटली ना. मागीर तो 30 मीटर आशिल्लो तो उमेश गांवकाराच्या घरा फाटल्यान एक थोडोसो जागो उरलो तो आमी कंप्लीट करून जी क्वॉन्टिटी आशिल्ली ती कंप्लीट केली. आनी जो एस्टिमेटा भितर जो कितें गटर्स आशिल्लो तितकोय आमी बऱ्या पद्दतीचो गटर केल्लो आसा आनी कंप्लीट केल्लो आसा. खुबशे आरोप केला, हे फटिंगपणाचे आरोप आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. कला अकादमीच्या नावान खूब बोवाळ चालू आसा. ही साऊंड सिस्टम खरीच पिड्यार जाल्या. एक्चुअली कितें स्टँडर्ड आसा आनी कितें प्रॉब्लेम आसा साऊंड सिस्टमा भितर. The mixer they have installed was model that was